वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. चवथ ही आनंदाची परब. गणपती बाप्पा सगळ्यांच्याच आवडीचो. ताजे रूप सगळ्यांक भावता. चित्रकार ताका वेगळ्या वेगळ्या रूपांनी पिताळतात. मूर्तिकार विविध आकारांनी ताका घडयतात आणि कलाकार ताका विंगड विंगड रूपांनी साकारतात. घरातल्या देवाऱ्यांत आशिल्ले गणपतीच्या मुर्तीक पळयतना म्हाकाय गणपतीचें चित्र काडचें अशें दिसलें आनी हांव पिशॉल घेवन बसलें. मनांत गणपतीचें पेंटींग काडपाचो ध्यास लागिल्लो. गणपतीचें स्तोत्र म्हणटा म्हणटा पेंटींग काडप सुरू केलें आनी गणपतीचें रूप साकार जावंक लागलें. गणपतीच्या कपल्यार त्रिशूळ आनी ओम काडलो. आशिर्वाद दिवपी ताच्या उजव्या हातार श्रीर पितारलें. ताच्या दुसऱ्या हातांत मोदक दवरलो. फाटल्या हातांत पाश आनी अंकुश दिलो आनी अशे तरेन मोदकाच्या आकाराचो केसरी रंगाचो श्री गणपती साकार जालो. श्री गणपतीच्या पांया कडेन इल्लोसो हुंदीर काडलो आनी गणपतीक दशणीची फुलां ओंपलीं. गणपती साकार जालो आनी ओंठार अचळें आयलें. तूं सुख करता, तूं दुख हरता, तूंच करता आनी करविता. तुमकां हांवें काडिल्लें हें श्री गणपतीचें पेंटींग कशें दिसलें हें मुजरत कळयात.